दिवचल मालांतल्या 2 पंचायतींतल्यान एक बायल मेळून 2 उमेदवारांची बिनविरोध निवड निश्चित जाल्या। पिळगांव पंचायतींतल्या एसटी खातीर राखीव आशिल्ल्या वॉर्ड नंबर 3तल्यान चेतन विष्णू खोडगेकार हांची निवड जाल्या। जाल्यार मये पंचायतीच्या वॉर्ड नंबर 11तल्यान सुवर्णा तुळशीदास चोडणकर हांची बिनविरोध निवड जाल्या। मंगळारा छाननी केल्या उपरांत दोगांचे अर्ज ग्राह्य धरल्यात। चेतन खोडगेकार पयलेच फावट वेंचणुकेंत देंवल्यात। वेंचणूक प्रक्रिया पुराय जातकीच तांची अधिकृत निवड जाहीर जातली। मजगतीं छाननी प्रक्रिये वेळार दिवचले वेंचणूक कार्यालय आनी कार्यालया भायर गर्दी जाल्ली दिश्टी पडटा। चेतन विष्णू खोडगेकर हांव पिळगांव ग्रामपंचायत वॉर्ड नंबर 3 हांवें इलेक्शनाक फॉर्म भरलेले। आयज स्पेशली हांव म्हाजे फॉर्म एक्सेप्ट जाल्ले आनी म्हाज्या एसएससी आनी दोनूय फॉर्मां भरून सो म्हाजे जी आमची ग्रामदेवी आसा सो तिच्या कृपेन आनी म्हाज्या बरें मागचें अशें आमचे सगळ्या म्हाजेर भरपूर विश्वास दाखयला ते सगळ्यांनी एकजूट म्हणजे सगळे म्हाजे गांवांतले आमचे वार्ड मेंबर आनी सगळे तेंच्यांनी म्हाजेर विश्वास दाखोवन म्हाका फुडें हाडलो आनी बिनविरोध निवडणूक जिखयली त्या बद्दल सगळ्यांचे हांव आभारी आसा। म्हाका ह्या निवडणुकीक जे मेन मार्गदर्शन लाभलें ते म्हाज्या काकाचे लाभलें आनी काका आमचो उमाकांत फरक गांवकर तेणी म्हाका हेका फूल गायडन्स दिलो आनी तेच्या थ्रू हांव एक फुडें पावल घेतलें आनी आतां फुडें आतां अशें हे जाल्ल्या कारणान म्हणजे आतां ग्रामसभेक ग्रामपंचायतीन निवडून येयल्या कारणान आतां हांव आमच्या गांवाचे सगळे आमचे बरे मागपी आसा गांवकारांक आनी वार्ड मेंबरांक आनी गांवांतले सगळे घेवन फुडें आमच्या आमचो एमएलए आहा तेच्या मार्गदर्शनाक आमी सगळे काम करतो आनी तेच्या खातीर आमी